सभापतीच्या वेंचणुके उपरांत मंत्रिमंडळ बसका झाली। सरकारान जाहीर केल्या झोपडपट्टी पुनर्वसणूक पॉलिसीक कॅबिनेटात मान्यताय। मजगती पर्पल फेस्टा खातीर इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी थारायल्या। अंदूचो अदमास खर्च खंय 11 कोटी मायज। हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी ही लॉन्च केल्या। आम्ही स्लम हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन थ्रू कलेक्टर्स हे स्लम नोटिफाय करतले आणि स्लम नोटिफाय केल्या उपरांत स्लम रिहॅबिलिट करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा। ज्या पद्दतीच्यो मेन टाउनांनी आमच्या स्लम आसा तांकां रिहॅबिलिट करून तांकां घर बांदून दितले। जेणे करून फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंटात लँडान जर एक 40,000 जागेन स्लम आसा जाल्यार 20,000 लँड फ्री जातली। 20,000 लँडान तांकां रिहॅबिलिट करतले टोटली ऑन द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप। खंयसरूच सरकाराचो एकूय पयसो हाच्या खातीर खर्च करचे ना। आम्ही म्हजे घर ह्या स्किमींतल्यान जेन्ना स्कीम हाडली तेन्ना बऱ्याच जणांची टिका असली की आम्ही सरकारी जागा तांकां विकत घेतले म्हणून। तेन्ना ज्यो स्लम नोटिफाय जातल्यो त्या स्लम नोटिफायड स्लमांतल्यान कोणीच तांकां म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां एप्लाय करपाक मेळचें ना। तर तांकां स्लम रिहॅबिलिटेशनांतल्यान तांकां रिहॅबिलिट करतले। उरलेल्यांक म्हजे घर ह्या स्किमींतल्यान आमी गव्हर्मेंट आसतले, कोमुनजाज आसतले, आलवारा मोकासो आसतले तांकां जागो दिवपाचो सरकाराचो जो आमी म्हजे घर ह्या स्किमींतल्यान हाडला तातूंतल्यान दितले। वेळच्या वेळी रेट जे कितें आहा पळय न्हू ते नोटिफाय करतले। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील दारी।